सगळ्या तुमकां देव बरो दीस दिवं. हे मिसाचें बलिदान भेटयलां ऑस्कर आनी एझिल्डा डिसोजा हांच्या आत्म्याक, तशेंच एना मोंतेरो हाच्याय आत्म्याक. तांकां सासणाचें जिवीत पुनर्जिवंतपण देवा लागीं आमी मागुया. आयकरी भाशेन आमच्या गोंयच्या दोन प्रांतांत आमी तेदां पवित्र करपाचें हें समरूम मीस कोत्ता ओल्ड गोवान बिस्म साहेबाच्या सांगाता. आख्खे गोंयचे पाद्री थंयसर एकठांय जावन बिस्मा बरोबर हे मिसाचें बलिदान भेटयता. आमी मागुया आमी पवित्र सभेचो आमचो एकचार बरो जावन आनी आमची गोंयची पवित्र सभा सदां काळ देवाच्या आस्या काळ जिवंक आनी आमचो एकवट सांबाळूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सवे आसूं. इश्टानो, देव आमचे लागीं उलयता आनी आपल्याची स्वता आमकां परगट कोत्ता. हें आमी ओळखून घेवन आनी आमचें जिवीत बावाटान जिवंक आमकां सगल्यांक आदार मागुया. आनी आमी भोव वस्कोत म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. बोगसणें मागून म्हणुया, हांव पातकी सोद उलयता देवा आनी तुमकां बाबापणीन म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बाय घेवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबापणीन म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सर्वेस्वरा आमच्या बापा, तुका आमी उलो मारता, आमकां पाव. तूं काकलूटचार देखून तुजेर आमी विस्वास दवरता. धुयेन आमकां राख. आमची पातकां धुवून काडून आमकां नितळ कर आनी तुवें बासायल्लें दायज जोडूंक आमकां सुपूर्णायेक आयती कर.
आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी आब्राम चोमनी पर्यंत सोकला बागोवलो आनी देवान ताका म्हणलें, हो पळय हांव तुज्या लागीं करार करता. हिशोब नासलेल्या राष्ट्रांचो तूं बापूय जातलोय. फुडाराक तुका आब्राम म्हणची नात, तुजें नांव जातलें अब्राहम, कित्याक हांव तुका हिशोब नासलेल्या राष्ट्रांचो बापूय करता. तुका हांव भोव सुफोल करतलो. तुजे थंय हांव राष्ट्रां उपजयतलो आनी तुजे सोस्तींतले राजा उत्पन्न जातले. म्हजे आनी तुजे भितर तशेंच म्हजे आनी तुज्या उपरांत येतले तुजे सोस्ती भितर पिणकेचे पिणकेत तोखपाचो हांव म्हजो करार स्थापून दवरतलो. एक सासणाचो करार असो हांव तुजो आनी तुज्या उपरांत येतले तुजे सोस्तीचो देव जातलो. तुका आनी तुज्या उपरांत येतले तुजे सोस्तीक तूं बिराट करून आसाय तो देस हांव दितलो, म्हणजे कानांचो सगलो देस. सदां काल तो तुमी भोगच्याक आनी हांव तुमचो देव जातलो. देवान अब्राहमाक म्हणलें, आनी तूं म्हजो करार सांबाळटलोय. तूं आनी तुज्या उपरांत येतली ती तुजी संसद पिणकेचे पिणकेत. देवाचें उतोरें. देवाचे ओळखार. आमचो सबाब सुरेस्पराक सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सगळीं म्हणुया. सुरेस्पराक सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सुरेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोल सोदीत रावात. ताणें केल्ल्या ओचुऱ्या विस्मितांचो ताच्या तोंडांतल्या निवाड्याचो उगडास दवरात. सबाब सुरेस्पराक सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या चाकरा अब्राहमाच्या पुता दुआनो ताणें विचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यांनो तो सुरेस्पोर आमचो देव. शेकान शेक प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. सबाब सुरेस्पराक सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा. हजार पिळकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कराराचो सुरेस्पराक सदां काल उगडास आसा. ताणें अब्राहमा कडेन कबलात केली. इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. सबाब सुरेस्पराक सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा. उद्गार सगळीं बी रावया. आयज तुमचीं कालसां दारून करूं नाकात, पूण सुरेस्पराचें उतर आयकात. सर्विस्व तुमचे हिसोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जोआ परमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून जे देवाक म्हणलें, सत तें सांगता, जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो कधीच मरचो ना. जुदेवानी ताका म्हणलें, तुजें देंवचार आसा म्हूण आतां आमकां सारकें कळ्ळें. आब्राम मेलो आनी प्रवादी मरून गेले, आनी तूं आमकां सांगताय, जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो कधीच मरचो ना. आमचो बाप आब्राहाम मरून गेलो, ताचे परस तूं व्हड कितें? आनी प्रवादी मरून गेले, तूं
आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय? जेजून प्रतिपाळ केलो, हांव म्हजीच वडवीक कोरीन जाल्यार म्हजी वडवीक कांयच न्हय. म्हजी वडवीक कोता तो म्हजो बाप. तुमी तुमचो देव म्हणटा तोच, तर तुमी ताका वळखूंक ना, पूण हांव ताका वळखतां. ताका वळखना म्हूण हांवें म्हणलेलें जाल्यार तुमचे भाशेन हांवूय फटकिरो जातलो. पूण हांव ताका वळखतां आनी ताचें उतर सांबाळटां. म्हजो दीस पळोवचे आदीं अब्राहम तुमचो बाब कुशाल जालो. ताणें तो देखलो आनी ताका खूब आनंद जालो. तेन्नाच्या देवानी ताका म्हणलें, तुका आजून 50 वर्सां जावंक नात आनी तुवें अब्राहमाक देखलोय? जेजून तांकां प्रतिपाळ केलो, हांव तुमकां सत सांगतां, अब्राहम आसचे आदीं हांव आसां. देखून तांणी ताचेर मारूंक फातर उखल्ले, पूण जेजू लिपलो आनी देव मंदिरांतलो भायर सरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितिजानो, अब्राहम जावन आसा बावाटाचो बापूय. सगळें जिवीत देवाचेरूच विस्वास धरून जियेल्लो. देखून आयच्या वाचपान आमी पळयता देव ताचे सवें करार कोत्ता आनी बासायल्लें तें सगळें ताका दितलो म्हूण सांगता. देवाचे विस्वास धरून बावटान जियेतात तांकां देव सगळें फावो कोत्ता. हो बावटाचो बापूय अब्राहम आमकां दाखोळ कोत्ता. देव आमचे सवें अशेंच कोत्ता. आमी ताचे विस्वास धरून जियेता तांकां देव परो घालचो ना. तोवूय आमचे लागीं दर दिसाक दर घडयेक आमच्या जिवितान करार कोत्ता. आमकां बासायता तें आमकां फावो कोत्ता. असल्या मनान आमी आमचें जिवीत जिवंक जाय. देवाचे विस्वास आनी बाबाट धरून अब्राहमाचे देख आमच्या दोळ्यां मुखार धरून आमचे हें क्रिस्ती जिवीत बाबाटाचें जिवीत आमी जिवुया. आनी अशें कोत्ता आसतना जी कितें आमकां स्वता पवित्र पुस्तकांतल्यान आमकां उगडापी जातात, देवाच्या उतरांतल्यान आमकां फावो जातात, ती आमी ओळखून घेवया, ती मानून घेवंक प्रयत्न करुया. जेजू सोत सांगता, पूण जे देवांक तें बरें लागना. देखून जेजूचेर ते फातर उखलतात, मारूंक सोदतात जेजू. घडी देवाचें उतर आमकां जेन्ना फावो जाता, आमच्या काळजाक आनी मनाक तोपता, तेन्ना घडी आमकांय जायते फावटी हें बरें दिसना. तें आमच्या जिवितान आमचे जिणें आमी घेवंक सोदिनात. तेन्ना घडी आमी ह्या जुदेवा भाशेन, ह्या लोकां भाशेन, पोरजे भाशेन कोलपोता, उलयता, आमी देवाचेर फातर मारता. जेन्ना देवाचें उतर आमी आमच्या जिवितान सांबाळिनात, ताचे पोरमोणें आमी चलोनात, तेन्नाय आमी फातर उखलता जेजूचेर मारूं. म्हणटूच आयज आमी तांचे सारकी जावची न्हय, पूण अब्राहमा सारकी आमी जावया. देवाचे विस्वास दवरतात, देवाची स्वता जी आमकां उगडापी जातात ती बावाटान आमी ओळखून घेवंक आनी ताचे पोरमोणें आमचें जिवीत आमी मांडून हाडूंक आमी प्रयत्न करुया. भेटोवणे वेळार आमी गायन गावया. ना आमचे लागीं C25 पेज 39. C25 पेज 39. Naam chiragi,
म्हज्या भावभयणीनो, म्हजें तुमच्या मुरीदान सोर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. भोव मोगाळ बापा, तुका हो योन समर्पूंक ताचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे वरवीं आमची काळजां आनी आमचे जिणेची चाल बदल आनी सगळ्या संवसारांत तुजी सोडवण पावय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळ्यांसून आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवाक सोर काळेंचो ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कोश्टा मना वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावलीं. तुजे मोहिमेची वाखाणणी आपल्या कुर्साच्या उतरा वर्त्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली. तुका नव्या दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराळचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो जबाब दिवन आमी बाबाताचो गूड परगटुया. सोम्या जेजू, आमी वांगडो खाता आनी एक आसीतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येयसर आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी श्रवणीची कास समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केनी देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कोण रोगो शेवतेल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरबसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे बेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या पुतां दुवांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये बागेवन झुजे तुज्या पुतीच्या संगाती बागेवन दोन पुतां आनी सोर काळें तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना देवाचें उतर आमकां पावता आनी स्वता आमकां उक्ती जाता. आमचो बाबाट आमी खोलायेन आबरामाशें जिवंक देवाचे विस्वास धरूंक पातयेवंक आदार मागून जेजून शिकयलेले मागणे आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या चे नांव पवित्र जावं चे राय सामकां येवं तुजी कोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांतली पातकांनी ताळल्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितान गोठाय समजकाय भलायकी पेकोणी आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बाबट्टान बोरभाशान अंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर आकदांतली वाटाय. जेजून आमच्या सोम्यान आपल्याच्या सांग शांती दिली हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता आनी म्हणटा तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिश्टी घाल आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपटान सांबाळ जो जेदराच वटळिता सासणाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचेय सवे आसो. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. हो तो हो जेजू आमचो सर्वंडार हो जेजू दोर मिसाचे बेटीन आमकां आपल्याकूच आमकां उक्तो कोत्ता. सगळ्या विस्वासान ह्या सोम्याक येता ती सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचे म्हाका फावो ना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. देव जाता मनशाचे काळ जेजूक आमच्या काळजांनी शोधताना गायन गावया. D7 पानपोनास D7 पेज 50.
रेतीरा खातीर मागणे. मोगाला बापा, ह्या प्राचीत कालांत हो 3 दिसांचो रेतीर आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिनवासतांव. 2 दिसाक एकूच कुटुंब कशें एकठांय जावन तुज्या उतराचेर नियाळ करूंक आमच्या जण एकल्याची तशेंच आमच्या कुटुंबाची नवसुर्णी करूंक आमकां फावो कर. सांगाताक जिविताची यात्रा करतना आमच्या कुटुंबांनी भावार्थ, बरवंसो आनी मोग वाडय. आमच्या मदलो राग, दुस्मानकाय, दुबाव आनी झगडीं पयस करून नवो मोगा एकचाराचो समाज बांदून हाडूंक तुज्या आत्म्यांची कृपा आमचेर देवय. आनी ह्या रेतिरांतल्यान आमचे आख्खे फिरगोजेची नवसुर्णी जावंक पावूं. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. उबी रावया. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा, आमच्या आत्मीक पासणान तूं आमकां जेजूचें मांस रगो दिताय. हे चळवळीचें दान देणे घेवन आमी आतां दादोशी जाल्या. ताचे वरवीं स्वर्गार तुजें सासणीक जिवितांत आमकां वांटो दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार दिव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. शेवटाक आमी गायन गावया. दयाल देवा, I4 पेज 117. I4 पेज 117. Janti sogi zanda, Jesus.